सार्वजनिक आमचा एक घटक जो महाराष्ट्र विरोधी पक्षाचा त्याचा अध्यक्ष गिव्हिंग द थ्रेट्स टू दिस गव्हर्नमेंट. नाउ ही हॅज गॉन टू द एक्शन ऑफ इन द हाय कोर्ट ऑल्सो विच मेडेड सबमिशन टुडे. म्हणजे जो सरकारचा घटक असा तो तुमच्या सरकारच्या तकलेर बंदुकीची नाळ दवरता आनी सांगता तेव्हा विजय सरकारसारखं गोवा फॉरवर्ड आसा थंय बंदुकीची नाळ दवरता. म्हणजे सरकार हे माझ्या कोतान हे जे सरकार आसा हे ब्लॅकमेलरचे सरकार आसा. दे आर ब्लॅकमेलिंग मनोहर पर्रीकर आणि मनोहर पर्रीकर इज सकमिंग टू द प्रेशर ऑफ दिस अलायन्स पार्टनर ऑफ एमजीपी and गोवा फॉरवर्ड and all these illegal things are being done. आमचे जर म्हणणें आसा तुम्ही कोमो धापून दवरूं नाका उजवाडोवपाचे उजवडटलेच. and by having this attitude of hiding facts, people, there's a suspicion amongst the people, and air of suspicion is spreading very fast. That's why there are a lot of rumors. So these rumors needs to be cleared, this suspicion needs to be cleared. That is an official statement or official उद्गार मनोहर पर्रीकर इतको फीट अँड फाईन असा ताणे तुमच्या मार्फत किंवा पत्रकारांच्या मार्फत इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या मार्फत गोयच्या लोकांक सांगचे की आपण फीट अँड फाईन असा आणि अमक्या दिसांतल्यान आपण राजकारणात पळोवपाक भायर सरतलो किंवा विधानसभेत सेक्रेटरीन आसतलो म्हणून. अशी जेन्ना परिस्थिती आसा हो कारभार अंधेर नगरी चौपट राजा आंगलो दळटा आणि कुत्रो खाता. म्हणजे कोणाचा मायपोस कोणाच्या पायान ना अशें जेन्ना भसभसपुरीचे सरकार आज गोंयकारांक फावा जाल्लेले आसा हे फावा जावंक उपकारना. आनी सुशासन जे म्हणटा सरकार हे सुशासन दिवपाक जाय, सुशासन ना हे कुशासन आसा. आनी एनसीपी मागता बीजेपी कडेन किंवा ह्या सरकारा कडेन कारण तांच्यांनी सिजराची बाय ही फक्त संशयात आसूं उपकारना. शी शूड बी एवर सस्पिशन, शी शूड ऑल्सो अपियर टू बी एवर सस्पिशन. विजय सरदेसायान टायम लिमीट दिल्लो आसा की जमीन सेटलमेंट ऑर्चर्ड जागो आहा न्ही तो सेटलमेंट करपाक. पूण गोंयच्या लोकां कडेन आयज जो टायम रेस्ट्रिक्शन दिल्लेलें आसा न्ही हे टायम रेस्ट्रिक्शन तेणी टायम बाउंड काडपाक जाय. जो जागो ऑर्चर्ड जागो हो सेटलमेंट करता, सेटलमेंट केल्या उपरांत तो जागो कन्वर्शन करपाक जाय. कन्वर्शन केल्या उपरांत प्रॉब्लेम कितें जाता न्ही ताका टायम लागता खूब. आयज लोकां कडेन इतलो टायम ना की तो टायम लिमीट जो दिता न्ही तो टायम लिमीट तेणी दिवंक फावना. तुका लोकांनी निवडून दिल्लो आसा 5 वर्सां. तुजे कडेन जे सरकार चलोवपाक जर आयज तूं बीजेपीचो सपोर्ट घेतलेलो आसा आनी बीजेपीच्या सपोर्टाच्या आदारे तूं टायम बॉन्ड घालता काय बीजेपीच्या चीफ मिनिस्टरान हे पयलीं डिक्लेअर करपाक जाय. तूं टायम बॉन्ड दिवपाक आमकां तुका बांदून घेवपाक आमकां खंयचे परिस्थितीन गोंयचे लोक तुका आयकपाक ना आनी आमकां तुजें तें मान्य ना. आनी सेकंडली जो PWD मिनिस्टर सुदीन ढवळीकर जो आसा प्रत्येक फावटी सरकाराकूच धमकी दिता बीजेपीक सपोर्ट करून. प्रत्येक फावटी तो वयता आनी धमकी दिता आपूण विड्रॉ करतलो म्हणून. प्रत्येक फावटी तो नितीन गडकरीक वयता 2000, 3000, 5000 कोटी तो घेवन येत आसता. आतां तेजे कडेन जवळ जवळ 32,000 कोटीचे सेंट्रल गोवोरमेंटा कडसून येयलेले आसा न्हू ते मांडोवी पूल आनी जुवारी ब्रीज आनी थोडे तेजे फोड्यान काम आमकां दिसता. बिसायड जी तेजे रस्त्याचे डेवलपमेंट जे आसा हे आमकां खंयच डेवलपमेंट इंटरनल रोड दिसना. भितरले सगळे रस्ते वर्स जाल्लेले आसा. ताका लागून जो पयसो येयल्लो आसा सरकाराक तो आयज तेणी पुरेपूर लोकांच्या दोळ्यान धूळ फेकलेली आसा सुदीन ढवळीकराक. आनी तेजे कडेन PWD मिनिस्टरूच सांबाळना. तेजे कडेन उदकाचे प्रॉब्लेम गोंयकारांक तशेंच जाल्लेले आहा. तशेंच मागीर सेकंडली RTO मिनिस्ट्री तेजे कडेन आसा. तितून RTO मिनिस्ट्री म्हणजे लोकांच्यो गाडयो हे रस्त्याक लागून पिड्ड्यार जाल्लेले आसा. प्रत्येक स्कूटरवालो गाडयोवालो हे रस्त्याक लागून आयज गाळी सवत आसा कारण रस्ते सारके ना म्हणून. आतां मार्च एंडिंगाचे पयलीं तेजे कडेन फंडींग येयल्लेलें आसा. मार्च एंडिंगाचे पयलीं तेणी बेगींतल्या बेगीन रस्ते गोंयच्या लोकांक तेणी सुळसुळीत करून दिवपाचे. आनी तुका रस्ते फक्त हायवेचेच तुका रस्ते दिसता. भितरल्या लोकांनी तुका निवडून दिल्लेले आसा. गांवच्या लोकांनी तुका निवडून दिल्लेले आसा. जावं शहर जावं किंवा गांव जावं ते गांवच्या लोकांचे रस्ते तूं बेगींतल्या बेगीन सारके करून दी.